ह्या खेपेक लोक भाजपाक तेको दिवन प्रधानमंत्री पदाचेर नरेंद्र मोदी हांकाच भोवमतान वेचून हाडटले असो दावो मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन केला। तशेंच दक्षिण गोंयची भाजप उमेदवार पल्लवी धेंपो हिका 50,000 मतांनी वेचून हाडटले असो विश्वास आमदार दिगंबर कामतीन ह्या वेळार उक्तायलो। भारतीय जनता पार्टीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार सौभाग्यवती पल्लवी धेंपो आणि महालक्ष्मीच्या देवळात नाल्ल दवरून सांगणे करून प्रचाराक सुरुवात केली। हे आणि श्रीपाद नाईक आणि दोघांनी दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मतदारसंघात नाल्ल दवरून सांगणे करून प्रचाराक सुरुवात केली। श्रीपाद नाईक उत्तरेक गेलो, ताणें थंय उत्तरेक प्रचार कोमेस केलो। पल्लवीन सावथाक प्रचार कोमेस केलो आसा। वास्को जाले, दाबोळीम जाले, फोंडे जाले, शिरोडे जाले आणि आज मडगांव दामबाबाच्या स्थळार हांगा लिंगार आणि पेडार नाल्ल दवरून आमी प्रचाराक सुरुवात करतात। म्हाका खात्री आसा की दक्षिण गोंयची जनता सुज्ञपणे वोटींग करून बहुमतान नरेंद्र मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टर आनी ताका परत प्रायम मिनिस्टर करपाचें स्वप्न सगळें पळयतात। तें स्वप्न साकार करपा खातीर पल्लवी धेंप्याक जे आमचे कॅन्डिडेट आहा ताका बहुमतान निवडून दितले। हाजे बद्दल इल्लोय दुबाव ना। हांव सगळ्या कडेन मागता, हांव मार्केटीच्या ह्या मार्केटाच्या समितीचे धन्यवाद म्हणटा की तांणी हांगा बरो रिसीव अरेंजमेंट केलो आणि सगळो अरेंजमेंट तांणीच केला। त्या खातीर तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। शॉर्ट नोटिसी भितर तांणी ऑर्गनायज केलें आणि म्हाका इल्लोय दुबाव ना की बहुमतान म्हणजे आमी म्हणला की 50,000 प्लस लीड मिनिमम मेळपाक जाय दक्षिण गोंयचो प्रयत्न आमचो आसतलो अशें मी सगळ्या लोकांक हांव अपील करता हांगाच्यान की सगळ्यांनी ह्या उमेदवाराक आमचे सपोर्ट करचो आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हात घट करचे। परत एकदां तिसरे खेपेक प्रधानमंत्री पदाचेर ताका बसोवचो अशें आमच्या लोकां कडेन सगळ्या कडेन मागणी आसा।